खरें म्हणल्यार मिनेजीस ब्रागांझा सारक्या संस्थेचो अध्यक्ष जातना साहित्यीक आसप हो निकश आसता. भारतीय जनता पक्षान आपल्या कार्यकर्त्यांची खोगीर भरती ह्या वेगवेगळ्या आस्थापनाचेर करपा खातीर कोणाकय कलाकार ह्या नांवान कांय नकलाकारां सुद्दां वेगवेगळ्या स्थानाचेर बसयला. हाजें उत्कृश्ट उदाहरण म्हणल्यार संजय हरमलकर. संजय हरमलकर हो एक बरो कलाकार आसत, पेंटर म्हळ्यार बऱ्या पैकी कृती काडपी, कलाकृती काडपी, पूण ताजें ज्ञान शिक्षणा विशीं, साहित्या विशीं हें कितलें आसा हो मोठो प्रश्न आसा. ताणें म्हणलां की आपल्या परच्या उलोवपांत की गोंयच्या पालकांनी आपल्या भुरग्यांक कोंकणी शाळेक धाडपा नजो, कित्याक कोंकणी भितर साहित्य ना. आतां साहित्य ना म्हण केन्ना कळटा? कोणे तरी साहित्य आसा काय तें ना तें तपासून पळोवपा जाय आनी तें वाचपाक कळपा जाय. ज्या मनशाक साहित्या बद्दल गोडी ना तांणी साहित्य ना म्हणपाक कांय अर्थ ना. नाजाल्यार संजय हरमलकरान सांगचें लोकांक की गेल्या 1 वर्साक ताणें कितलीं पुस्तकां वाचलां तीं, कोंकणी नाका दुसरी खंयची पुस्तक वाचलां ती तरी ताणें सांगची. आज कोंकणी राज्यभाशा आहा गोंयची आनी घटनेच्या 8व्या परिशिश्टांत तिजो समावेश आसा. जेन्ना संजय हरमलकर कोंकणींतल्यान शिकयनाका म्हणटात तेन्ना तो घटना द्रोह जाता हें ताणें लक्षांत घेवचें. तो कन्हैयाचेर उलयता, कन्हैया देशद्रोही म्हण. संजय हरमलकरान घटनाद्रोह केला आनी ताका लागून संजय हरमलकर देशद्रोही थारता हें ताणें लक्षांत घेवचें. कोंकणी भाशा मंडळ ताज्या ह्या विधानाचो सामको तीव्र निशेध करता. तो आपूण जावन हें पद सोडपाना, कित्याक केन्ना मेळनाशिल्लें, मेळ्ळें म्हणटकीर कोण सोडना. पूण सरकारान तरी ताची दखल घेवची ह्या प्रकाराची आनी ताका त्या पदावेल्यान हटोवचो अशी आमी कोंकणी भाशा मंडळ मागणी करतात.